मेणकुरे गांवांत संबंध कोणाचे 7 दीस, कोणाचे 9 दीस, कोणाचे 11 दीस. आज 7 दिसांचे गणेश पावयतात. यंदाची चतुर्थी म्हणजे हिशोबान लोकांक बरी आनंदाची आनी सौख्याची अशी आसा. कारण काही भागांत थोडीशी अडचण जाली आसत, पूण बरेचशे म्हणजे आयज थोडोसो पावसान व्यत्यय हाडलो, थोडोसो पावस पडलो, थोडेशे उदक मेळाकय नासलें, पूण तरी सुद्दां लोकांनी वेवस्थीत मॅनेज केलें आनी हे फावटी गणेश चतुर्थी बरी उमेदीन लोकांनी साजरी केली. आयज 7वो दीस. आयज गणेशाचे 7 दिसांचें विसर्जन जाता. आयज मेणकुरे गांवांत देवीचो उत्सव आसा. सो देवी हाडटा आनी मागीर सांजचे 5:00 5:30 सुर्यास्ताच्या पयलीं पावयतात. थंय भाजी भाकरी खावपाचो एक वेगळो आनंद आसता. तो आनंद संबंद गांवचे लोक घेतात आनी खास म्हणजे मेणकुरे गांवांत गणपती एका पेक्षा एक अशे गणपती पळोवपाक मेळटा. जशे गांवचे लोक सुशिक्षीत कश्ट करीत तशेंच गांवांत बरी बरी घरां पळोवपाक मेळटा, बरे बरे गणपती पळोवपाक मेळटा आनी लोक मोठ्या उत्साहान हो उत्सव साजरो करता. ही एक आनंदाची गजाल. सगळ्यांक गणपती बाप्पान बरें आरोग्य, बरें आयुश्य दिवचें, प्रत्येकाक आनी प्रत्येकाच्या कुटुंबान आनंद दिवचो इतलेंच मागता. हांव शिल्पा देवनायक, मेणकुरे गोवा डिचोली. आमच्या मेणकुऱ्यान वार्षिक 7 दिवसाचे गणपती आसता. सबंद डिचोली आनी सबंद गोंयकारांक चतुर्थीच्यो शुभेच्छा. हांगा आयज अंदू आमचे एक्चुली 7 दिवसाचे गणपती आनी आयज मेणकुऱ्या गांवांत आमचो देवीचो उत्सव आसता. तो आयज बऱ्या रितीन सगळ्यांनी आयज देवी हाडून आपल्या घरान देवीचें पूजन केल्लें आसा. आयज चडशा गांवांत गणपतीचें विसर्जन जातलें, पण आमच्या घरा ह्या वर्सा 11 दिसाचो गणपती आसा. मेणकुऱ्या गांवांत मोठ्या उत्साहान चवथ लोक मनयता. म्हाका दिसता हो जो बेल्ट आसा साळ मेणकुऱ्या त्या गांवांत लोक चवथ म्हटल्यार म्हाका दिसता तांकां आनी फुडें कांयच दिसना. चवथ म्हटल्यार सगळें तन मन धन सारकी उत्साहान सगळ्यांच्या घरा उत्साह इतलो आसता की सांगूं शकना हांव. परत एकदा तुमकां सगळ्यांक डिचोलींतल्या आनी सगळ्यांक गोंयकारांक गणपतीच्यो शुभेच्छा. नमस्कार. आज आमच्या गांवांत आमचो गणपती आमचो लास्ट 19 वर्सां म्हणजे भुरगेपणा पासून आयज आमचो 7 दीस आसा. आज 7 दिसाचो आमी गणपती पावयतात. ह्या निमतान आज म्हज्या मतदारसंघांतले आनी मतदारसंघा भायले आनी खुबशे आमचे म्हजे कलीग, आमचे पार्टी लिडर, आमचे कार्यकर्ता सगळे जाण येयले, गांवांतले लोक येयले. खूब बरें दिसता की 7व्या दिसा सबंद पुराय फॅमिली बद्दल तुमचे आमी सगळ्यांचे मेळून आमी तुमकां सदांच वेलकम करीत आसता. गणपती राजा कडेन मागता की तुमच्या सगळ्या लोकांचे जीवन सुखमय आनंदमय जावं, तुमचे जे इच्छा आसत ते पूर्ण जावं आनी परत एकदा आमचो गणपती बेगीन येवचो म्हणून मागता. गणपती बाप्पा मोरया.